आपलो सुवार्थ साधून जाय तशी पक्षांतर करपी लोकप्रतिनिधींक घरा बसोवची अशी मागणी गोयच्या कांय समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन केल्या। गोयच्या साबार बिगर सरकारी संस्थेच्या वांगड्यांनी एका माचेर येवन पणजे पक्षांतर करपी लोकप्रतिनिधी आड पणजे आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली। ह्या वेळार तारा केरकर, सावियो कुथिनो, जॉन नाझारेत तशेंच हेर समाज वावुरपी हाजीर आशिल्ले। पक्षांतर करपी आमदारां-विशीं गोंयभर जागृताय करतले तशेंच पक्षांतर केल्ल्या लोकप्रतिनिधींच्या घरा सामकार निदर्शनां करतले अशें सावियो कुथिनो हांणी ह्या वेळार सांगलें। आता हो आमी प्रोटेस्ट चालू केल्लो आसा। 2 दीस आदी आमी मडगांव केल्लो लोया मैदानार आनी हे आमकां गोंयभर हें करपा जाय, स्प्रेड करपा जाय। कित्याक इन एडवान्स आतां जेन्ना 40 कोटी 50 कोटी असले फिगर येवपा लागता तेन्ना कांय आमदारांक लड्डू फुट्टा मनान। सो त्या कारणाक लागून तांकां पयलींच आमी एक शिटकावणी दिवपाक सोदतात की फाटल्या फावटी जे डिफेक्शन जाल्ली जी प्रथा चलिल्ली ती आजे फुडें तेच भाशेन चलपाना। आजे फुडें जे कोण डिफेक्शन करून दुसरी पार्टीन वचपाक सोदतात, लोकांचो जो मॅन्डेट दिल्लो आसा तो नागोवन त्या आमदारांक लोक ओगी रावचे ना। सो इन एडवान्स आमी एक शिटकावणी दिवपा खातीर आमी हो प्रोटेस्ट सगळे कडेन घडोवन हाडपाक सोदतात आनीक तांकां एक हें वॉर्निंग दिवपाक सोदता की असले एक प्रयत्न केलो जाल्यार आमी तांचे घरा मुखार सुद्दां आमी एजिटेशन करपाक प्रोटेस्ट करपाक फाटीं सरपाना। सांगपा म्हळ्यार हे फावटी सगळे लोकांक आख्या गोंयकारांक दिसतालें की कोण डिफेक्शन करपाना म्हण। कित्याक तांणी मंदिरा मुखार मस्जिदा मुखार आनी चर्ची मुखार हें केल्लें सोपूत घेतिल्लें सामकें देवा फुडें धरून। पूण हार्डली 3-4 म्हयन्या उपरांतूच तांकां एक सगळे सोपूत ह्या वाऱ्यार घालून देवाक सुद्दां फटोवन हे वचपाक सोदतात। सेकंडली कांय आमदारांक अशेंय दिसता की आपूण राजा, त्या मतदारसंघांतलो आपूण राजा, आपूण खंयच्या पार्टी रावल्यार आपूण जिखपाक शकता। पूण तेन्ना तांणी बी चिंतपाक जाय की गरज भायर तो लोकांचेर आनी एक इलेक्शन हाडटा। गरज भायर टॅक्स पेयराचेर पयशे विबाडपा लागून तो रिजायन सुद्दां जाल्लो जाल्यार परतून इलेक्शन लाडून तो टॅक्स पेयराचे पयशे वगडायता। सो असले आमदारांक सामके जमणीर मारपाचें इलेक्शना मुखार येयलें जाल्यार असले कारस्थान करून।